जे आमच्या एक्चुअली आमकां मेर्शेक PDA कित्याक लागना, मेर्शेन आमकां PDA ना. आमी फक्त हांगा बसलेले आसा की आमी जे सांताक्रूज कृती समिती हेंच्यांनी PDAक विरोध केल्लो आसा, आमी तांकां सपोर्ट करता. हे करपाक लागून आमी हांगा आमचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले आसा. तशें आमी चिमलकारांकूय सपोर्ट करता, जे खरे लायक मायंडेड पीपल आहा, म्हणजे जे खरेंच गांवा खातीर विचार करता, गांवचे विचार करता, आमी तांकां पाठिंबा दिता आनी PDAक आमी विरोध करता. आनी जे आपले हांगा बेश्टे पॉलिटिकल कॅरियर पोळी बाजून सोदता, आमी तांकांय विरोध करता. कारण हांगा खुबशे PDA पयलीं PDAन थोडे चेअरमॅनूय जावन गेल्लीं आसा, थोडे आनी खुबशे हे जाल्ले आसा. आनी गांवांत आतां PDA तांकां नाका, बाकी दुसरे कडेन चेअरमॅन जाल्यार जाता. अशेंय आसा की आपले आपले पोळयो भाजपाक हें सगळें चालू आसा. त्या खातीर हेंचो आमकां विरोध आसा. आमी आमची विलेज पंचायत सांताक्रूज PDA नाका म्हणून आमी जाहीर पाठिंबो तांकां करता. आनी दुसरे चिमेलकारांकूय आमचो फूल सपोर्ट. PDA नाका म्हणून आमची जंय तांकां गरज पडटली आमी तांच्या वांगडा रावतले. हे आमचे मेर्शे पंचायतीचे एक धरण आसा. आनी हाचेर पयलींसान आमी आमची मेर्शे पंचायत PDAक विरोध आसा. आनी असले कितें आसलें जाल्यार आमचे सदांच विरोध आसतलो. गांवचें कितें बरें करपाचें आसा ताका आमी सपोर्ट करतले. हातून आतां कितें आमची पार्टी म्हणजे कितें, हांव पार्टीचो हें म्हणून येवंक ना हांगा. हांव मेर्शे पंचायतीचो रिप्रेझेंटेटीव आनी आमचे हेतूंतल्यान हांव सगळ्यांक हें सांगता की आमी मेर्शे गांवांक कितें जाय, सांताक्रूजाक आमचें कितें जाय, हे लोकांचो हेतू आनी लोकां बरोबर रावपा खातीर आमी PDA विरोध करता. स्वताचे पार्टीक म्हणजे म्हाजे लोक आसा थंयसर म्हाका रावचें पडटलें न्हू. म्हाका लोकांनी निवडून हाडलो आहा, लोक ते सांगतले थंयसरूच हांव आसतलो. पळय मेर्शेन PDA इन्क्लूड करूंक ना, अजून मेर्शे इन्क्लूड करूंक ना. आमी ऑलरेडी आमचे पयलीं आमची मिटींग जाल्ली. जर तर आमचें एक हें आसलें, आमचो सरपंचांनी हें केल्लें, सगळ्यांनी आमी हें केल्लें, डिसिजन घेतलें, आमचो गांवांत PDA घातलें जाल्यार आमी कंप्लिटली विरोध करपाचे आनी लोकांच्या वांगडा रावपाचे. आतां कितें आसा, आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी थोडे भाग घातलेले आसा, मागीर चिमेलचे घातलेले आसा. हेका आमचो विरोध आसा आनी आमी तांकां पाठिंबा दिता. आमी तांच्या वांगडा आसा म्हणून. ना, मेर्शेचे एरिया घालूंक ना PDA. खंयच आमकां मिटिंगेक कोणें आमंत्रण दिवंक नासलें. आमची मेर्शे हें नासलें न्ही. थंयसर थोडे कितें आसा की आपलें हें करपाक लागून थोडे हें करता. पण तातूंत कितें बरे मनीस आसल्यार तेजे वांगडा वचूंक जाता. थोडे कितें दुसरे आपले हें चिंतून येता, पॉलिटिकल कॅरियर चिंतून येता. आमकां कितें आमकां स्पेशली हांव क्लियर पॉयंट करूंक सोदता, आमी जे सपोर्ट करता ते सांताक्रूज कृती समितीक करता, जे तेंच्यांनी PDAक ऑपोज केला ते. आमी बाकीचे दुसरे एका सपोर्ट करना. आमी कंप्लिटली आमचो विरोध आसा, ते आमी तेंच्या वांगडा आसा. आमी पॉलिटिकल घेवन कोण हें करता तेंच्या वांगडा ना आमी. म्हाका स्पेशली कितें बोंडवल लेक आसा, हांव तेजे कंप्लिटली ऑपोज. कित्याक बोंडवल लेक हें अशें आसा की फाल्यां आमकां सांताक्रूजाक जर तर उदकाची गरज पडली जाल्यार हे बोंडवल लेकाक साकून आमकां फूल सांताक्रूजाक एक भरपूर फायदो जाता. ती एरिया जी आसा ही नॉन डेव्हलपमेंट झोन ही घालची अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. ना, आमी अजून लेटर बिटर कांय करूंक ना. पण आमी एक सपोर्ट ते हेका सांगून आमचें एक हें दितले तांकां सांताक्रूज कृती समिती. हांव आसलो तेंच्या वांगडा, पण हांव ओपनली येवंक ना. तुमच्या सिन्स यू आर कनेक्टेड MGP आता समज तो लोकांना तुमच्या पार्टीचा सपोर्ट असेल तर तुमच्या मिनिस्टरांना वाटतले पळय लोकांक दिसलें की आमी आमचे हेजे कडल्यान हांव आमच्या पार्टीचे हेंचे कडेन व्हरपाक रेडी आसा आनी हांव तेंच्या लोकांक आमच्या मिनिस्टराक मेळोवपाक एनी टायम रेडी आसा तेजो अपॉयंटमेंट घेवन.